नमस्कार बोळे प्रुडंट खबरो। जीएसटीक लागून पीडब्ल्यूडीची कामां फुडें धुकला ना। आमदारांक दिल्ली 25 कोटीची कामां आडकली। पीडब्ल्यूडीनी व्हडलीशी कामां केल्ली ना। फ्रांसीस उलयलो। पांच दिसां उपरांत ब्रेस्तारा गोंयांत नित्य प्रमाण बीफ सप्लाय। कर्नाटकांतल्यान बीफ घेवन गाडयो। बीफ ट्रेडर म्हणटात कायदेशीर डॉक्युमेंट दाखोवनच बीफ शॉर्टेज जावची ना। तेळावली नावेली 4 घरांक उजो। 4य घरां पुराय लासून काबार। घरकार म्हणटात सामान आनी म्हालवजा सयत लाखांचो गोबोर। हायकोर्टान बिस्मार्क डायसाच्या कथीत खुनाचे केशीत निमाणे रिपोर्ट दिवंक क्रायम ब्रांचीक 2 म्हयन्याचो प्राझ। सुत्रां सांगता खून म्हणपा सारकें अजून कांयच मेळना। 3 म्हयन्यांत वजन माप खात्यान धाडी घालून वसूल केली 80 लाखाची फायन। गिरायकांक वजनाक फसवणुकीच्यो थेट कागाळी करूंक खातें काडटात मोबायल ॲप। जीएसटीक लागून खंय पीडब्ल्यूडीची कामां फुडें धुकलनात। दर एका आमदाराक दिल्ली 25 कोटीची कामां जीएसटीत आडकल्यांत म्हूण स्वता मंत्री फ्रांसीसूच सांगता। पीडब्ल्यूडीन खंय फाटले 3 वर्सांक तशी व्हडलीशी कामां केल्लीच ना। नगरसेवकांनी दर वर्सा तांची मालमत्ता लोकायुक्ता मुखार जाहीर करूंक जाय ना तांकां अपात्र थारावंक कायदो दुरुस्ती करतले म्हूण फ्रांसीस उलयलो। कितलेशाच दिसाच्या ब्रेका उपरांत शार उदरगत मंत्री फ्रांसीस परत फॉर्मान दिसता। येतनाच ताणें नित्याचे स्टायलीन पीडब्ल्यूडीक तोमणो मारलो। कामांक खंय जीएसटीची आडमेळी ना जाल्यार खंय पीडब्ल्यूडीन फाटले 3 वर्सांत कितलीशीच कामां केल्लीच ना। पीडब्ल्यूडीन खंयची कामां जाली म्हापशेची पळय कितें जालां 3 वर्सां सगळेच कडेन गोंयांत पीडब्ल्यूडीचें मोठें काम जावंक ना। सिलेक्टीव कितें खंय जाय मागीर जालां। आतां विशय जालो कितें सीएमान 25 कोटी सँक्शन करता म्हटलें 15 कोटी पयलीं 10 कोटी मागीर तें जालें। मागीर कोण येयलें तेंची जीएसटी थारावंक ना म्हणून सगळे फायली परतत येयल्यो जीएसटी थारावपाक। ताका आनी म्हयनो गेलो म्हणटकच ती आतां फिक्स जाल्या म्हणून आयकता हांव। परते फायली सीक वयतल्यो सकयल देंवल्या पळय थंय वयर चडटल्यो त्यो आतां टेंडराक लागीं पावले जाल्यार टेंडर जातलें। म्हणजे 1-2 माणूस 7 म्हयने गावता कामाक। एक्चुली काम करपाक 6 म्हयने गावता। ही अडचणी आहात। हांव म्हाजें म्हणणें कितें जेन्ना टेंडर करचें आसा तुवें जीएसटी फायनलायज करपाक जाय न्हू। दोनी बरोबर जावपाक जाय न्हू तें जीएसटी थारावपाक आनीक म्हयनो कित्याक घेवपाचो। आतां नवी फायली सगल्यो रेडी जाल्ल्यो पळय म्हाका दिसता म्हाज्याच एक 15-20 तरी फायली परत येयल्या। म्युनिसिपालिटी कायद्यान दुरुस्ती करपाची तयारी सरकारान केल्या। मालमत्तेची माहिती लोकायुक्ताक दर वर्सा दिना ताका खंय अपात्र थारोवपाची वेवस्था करतले। Yeah, we are making amendments so that we bring the transparency that whatever assets councillors have are given every year, like the MLAs, and that will be a part of the disqualification also. Okay. So you will be adding that clause also. Yeah, that clause. If you don't do it, then you get disqualified. Municipality Act you are putting or Municipality Act. म्युनिसिपालिटीच्या कॉमन कॅडराचो विशय एकमत नाशिल्ल्यान आडकला। आपल्या खात्याकूच कितलो तेंप फूल टायम संचालक नाशिल्लो म्हूण फ्रांसीस उलोवन गेलो। रेराची तीच गत। रियल इस्टेटवाले वेळ वाडोवन मागतात आनी रेरा ऑथॉरिटीक बसोवंक खंय खातें जागो सोदता। बट म्युनिसिपालिटी कॉमन कॅडर थोड्या लोकांची मागणी आहा ती ना न्हू पूण एकमत जावपाक जाय न्हू। इट शूड बी युनानिमस। युनियनाकय नाका न्हय युनियन इज मेजर प्रॉब्लम ना। आमी उलयता कितें आहा हे 14 नगरपालिकाचे आमदार आहा पळय तेंच्यांनी पयलीं एग्री जावपाक जाय। आजून पासून एका मताचें जावंक ना। हो विशय तितको सिरियस करूंक ना। Yeah, I don't have a full-time director in the first time. Just a few days back, our Manika has come as a full-time DMA. So it will take a little time.
फुल फ्लेज फंक्शनिंग रेराचे केन्ना जातलें तुमचे अर्दे ऑफिस TCP ना डिपार्टमेंट जागो मागयला आमी घालता त्या जाग्यार म्हणजे काम चालू आहा. रियल एस्टेट वॉज वी आर आस्किंग फॉर मोर टायम बट वी हॅव नॉट डिसायडेड ऑन गिविंग देम मोर टायम. ते आनी 90 दीस मागताले ते पूण अजून 45 दीस आहा तेंचे. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी चेतन गवस. 5 दिसांच्या बंदा उपरांत ब्रेस्तारा बीफ गोंयांत पावलें. आतां खंय कायदेशीर सगळे डॉक्युमेंटां सयत बीफ हाडटात म्हूण बीफ ट्रेडर सांगतात. ब्रेस्तारा बेळगांवच्यान बीफ घेवन गाडयो गोंयांत पावल्यो. सबंद गोंयांत खंय रेग्युलर बीफ सप्लाय जाल्या. आतां शॉर्टेज जावची ना म्हूण बीफ ट्रेडर सांगतात. आयज सांग गोंया मास येयला आनी मार्केटान मेळटलें आज मास सगळें आनी आतां कांय प्रॉब्लम ना. 5 दीस बंद आशिल्लें. आज प्रॉब्लम ना. गव्हर्मेंटान दिलां आमकां मास विकपाचें. खंयसो येयला मास? बेळगांव येयला. आनी सप्लाय फूल येयला? फूल सप्लाय येयला. म्हणजे कमी बी कांय येयला? कमी कांय येयला. आनी आतां रेग्युलर स्टार्ट आसा? मेळटलो. एक सांग म्हाका तुमी येयला ते आख्या गोंया येयला न्हू? आख्या गोंया येयला. सगळे कडेन मास मेळटा? सगळे कडेन. आज कायद्या सारखे मास रेग्युलर चालू झाले. आज काय प्रॉब्लेम ना. रस्त्यार बी कोण अडयना. सारखे सर्टिफिकेटान बी सारखे कायद्यान आमी मास हाडटा. आतां रेग्युलर मेळटलें? आतां रेग्युलर मेळटा. आनी आतां सप्लाय कशी आहा? सप्लाय सारखे आसा. सप्लाय बी फूल सारखे आसा. मातशें कितें आहा तें कायद्यान म्हणटा सर्टिफिकेट बी हाडून गव्हर्मेंटान मातशें एकदां फूल प्रमाणान सपोर्ट करता. तेळावली नावेले सांजे 4 घरांक उजो. 4य घरां पुराय लासून काबार. फायर ब्रिगेडी सुवातेर पावल्यो. 2 फायर ब्रिगेडींनी मेळून उजो आटापाय हाडलो. मात घरां साल्वार करूंक शकल्यो ना. घरकार सांगतात त्या कोतान घरांतल्या म्हाल वजा सयत लाखांच्या सामानाचो गोबोर जाला. लाइट शॉर्ट हुआ बोलने के बोला बाद में भाग गया. वो 3 रूम का सिलेंडर निकाला मैं. वो 3 रूम का, ये रूम का निकालने की चांस नहीं मिला मेरे को. सिलेंडर लीकेज था? ना लीकेज नहीं था. सिलेंडर नहीं था लीकेज. बनने कैसा लग गया? करंट शॉक हुआ बोलता है. करंट आर्थिंग लाइट का है ना, वो शॉक हुआ बोलता है. हाँ, और लग गया. कितना घर को लग गया? 4 घर को. सब खलास? सब और इसको क्या नहीं हुआ. पूरा सामान कीमत सब खलास. क्या दिया था सब मेरा सब सामान कीमत सब जमा करके रखा था मैंने. एक 4-5 लाख रुपए का छोटा सामान गया. जीत का कपड़ा उपड़ा सब जल गया. कुछ बचा नहीं. अभी पहने को कपड़ा भी नहीं सर. काना का एक सेट और 2 अंगूठी और मेरे पति दोपहर में पैसे ला के दिया मेरे को 15,000 रुपये. मैं इसे ड्रामे रखी थी. मेरा घर में का सामान पूरा नया. सबको मालूम है. फ्रिज नया और अलमारी नया, बेड नया, सब कुछ नया सामान. मेरा पूरा सामान जल गया. नहीं लग गया. कैसा लग गया? ये लोग के घर में धुआं आया. मैं मच्छी साफ करी थी. मैंने बोला कि धुआं आ रहा है. बाद में मैं भाग के आई. मेरा पहला सिलेंडर निकाले और दूर फेंकी. और मेरी एक छोटी बच्ची थी, उसका मैं ख्याल नहीं करी बिल्कुल भी. बाद में मैं चिल्लाई तो वो लोग आके बच्ची को लेकर गए. बाद में मैं सब लोग को बुलाने गई. कोई भी मरमान आदमी लोग नहीं था. तो पानी का गाड़ी बहुत लेट से आया. बाद में सबके घर में आँच लग गई. सोना था, पैसा था, सब लोग ये था. गाड़ी का पेपर सब था. सब पूरा घर ही गया जल के. कुछ नहीं बचा. हम दो लोग थे. भाई सोया था. हम इसको मैं डांट के बुलाई बाहर. सब मार्कशीट बेचीट सब जल गया. हाँ सब जल गया. तुम्हारा सभी शादी के सर्टिफिकेट, पूरा सर्टिफिकेट जल गया. बैंक की बुक सब भी जला. 4 रूम असे ते घरच मध्ये 4 रूम ते रेंटेड रूम. तो आता 5 सिलेंडर आलेले. आम्ही पहिले 3 काढले आणि उद्या आणले ते आम्ही 2 बाहेर काढून ठेवले. पण सिलेंडर बी ब्लास्ट बी किती झाला? फक्त लिकेज. बरे एक फायर तुम गेली बंद पडला वाटेर. अजून मला आयडिया ना. मेसेज मेळना. किती लॉस किती असतो? लॉस म्हणजे अजून एस्टिमेट केला. पोपा आहे तुम्ही विचारून पोपा आहे किती असेल. फ्रीजर तिथे म्हणले ते टीव्ही असले. अजून कळलं ना आमकां किती लॉस. टोटल लॉस टोटल लॉस कितल्याक कळलं ना. विचारले.
घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.